माझे नाव सत्यविजय नाईक, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती. माझ्याकडे असा सुजन नाईक, म्हापशासून आमचे हिंदू युवा शक्तीचे प्रतिनिधी असा. जयेश थळी, गोमंतक मंदिर महासंघ, कॅप्टन अरविंदजी असतात, विनोद वारखंडकरजी असतात हिंदू युवा शक्तीचे, आणि देवीदास गावकरजी असतात. आज आम्ही एक विषय घेऊन हांगा आयले असा की आम्ही आता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान गेले, तांकां एक मेमोरेंडम दिला असा. आता कलेक्टराकडे आम्ही हो विषय सगळो केलो, सीएमाकडे आम्ही हे एक लेटर केले असा. ते कशें आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या स्कुलांनी आमच्या भुरग्यांका वेगवेगळ्या माध्यमातून आज वेगळे विषय त्यांच्या पर्यंत पावता. तर काही जे संघटना आसा तेतून एक स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन तेंच्यांनी आज वेगवेगळ्या स्कुलांनी वचून एक प्रयत्न सुरू केले आसा की आम्ही स्कुलांतल्या भुरग्यांका सोशल हेच्या विशीं अवेअरनेस करतले, जशें की स्ट्रेस मॅनेजमेंट आसा किंवा सुसायड आता बरेचशे जाता, त्याच्या विशीं आम्ही तांकां अवेअरनेस हे करता. अशें एक लेटर बऱ्याचशा स्कुलांका पावल्लें आसा, दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. सो आमकां ही जेन्ना गजाल लक्षांत येयली, आमकां सोशल मिडियार तेंचे एक लेटर मेळ्ळें की अशें काही स्कुलांनी गेल्ले आसा. म्हणून आमी हे सगळे पळयले जाल्यार की नेमकी ऑर्गनायझेशन आसा कितें, स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन कोणाची आसा. जाल्यार लक्षांत आयलें की जमियत इस्लामी हिंद ही एक टर्की बेस्ड ऑर्गनायझेशन आसा. तेची ही यूथ ऑर्गनायझेशन जी गोंयान स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करता. सो ते हे सगळे ॲक्टिव्हिटीन जर लक्षात आयला की आज गोंयान बरेचशे किंवा देशभरात आता दिल्लीचे ब्लास्ट झाले, हे सगळे जर पळयला आपल्यात लक्षात येता की कशा पद्धतीन हे सगळे सुरू आसा. अनेक डॉक्टर्स आता हेतून बरेचशे इन्वॉल्व झाले. यूपी काल एक न्यूज आयली अशी की 200 डॉक्टर हेतून इन्वॉल्व आसा. म्हणजे वेल एज्युकेटेड लोक आज ह्या सगळ्या आतंकवादी कारवायांत फुडें येता. तेतून आज अशा प्रकारच्यो संघटना जे आज गोंयान अशा प्रकारच्या भुरग्यांक वचून कितें नॉलेज दितले, हो सगळो एक प्रश्नच निर्माण जाता. म्हणून आज आम्ही सरकाराक सांगला की अशे जे एज्युकेशन जे डायरेक्टर आसा तांकां वचून आम्ही सांगले की अशें जे ऑर्गनायझेशन कोण येता तर तेंची तुम्ही स्टडी करची, ते कितें टॉपिक थंय घेतले, भुरग्यांक कितें सांगतले हेचो तुम्ही अभ्यास करचो, तरच तांकां जर तेंचे जर व्हॅल्युएबल आसा तरच तांकां तुम्ही थंय परमिशन दिवची. अशा प्रकारचे एक लेटर आम्ही सरकाराक दिल्ले आसा. त्या माध्यमातून आम्ही सरकारकडे आणि सगळ्या पेरेंट्स तांकां सुद्धा आम्ही विनंती करता की तुम्ही ज्या भुरग्यांका स्कुलान धाडटा थंय तांकां कितें शिकयले वयता, कसले हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही पळोवचे, किंवा PTA ग्रुप्स आसा बरेचशे तेंच्यांनी ह्या सगळ्या विशयी डिस्कस करचे. आणि अशा प्रकारचे जे ॲक्टिव्हिटीज आसा तांकां आमच्या स्कुलाच्या प्रिमायसार अलाव करचे न्ही, अशा प्रकारची मागणी आम्ही सरकारकडे केल्ली आसा. म्हज्या वांगडा सुजनजी नाईक आसा, ते आपले विचार सांगतात. नमस्कार. आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतभर जे आतंकवाद चालू आसा त्याचोच एक भाग म्हणून गेल्या काही दिवसां पयलीं गोंयान पाकिस्तान जिंदाबाद असो बोर्ड आमकां एक दिसून आयलो. तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची सुद्दां म्हणून गोंयकारांनी फुडाकार घेतलेलो आसा. तेजो आयज कितें जाल्लें आमकांय खबर ना. तेच्या उपरांत आमकां सोशल मिडियाचेर एक लेटर मेळ्ळें आसा की जे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया हे आमच्या गोंयान स्कुलांनी कॉलेजींनी वचून जे लेक्चर घेवपाक, सेशन घेवपाक, वर्कशॉप घेवपाक परमिशन मागपाक आयच्यान स्टार्ट केल्ले आहा तेंच्यांनी. खंय तरी आमकां सोशल मिडियार आमकां खंय तरी एक न्यूजार आमकां हे मेळ्ळें की हे स्टुडंटाक जर हांकां अशें वर्कशॉप आनी लेक्चर घेवपाक जाय, खरें तर लेक्चर दिवपाक जाय जे डॉक्टर, जे आतंकवादी डॉक्टर आहा ते अशें ते इन्वॉल्व आसा तांकां तेंच्यांनी हे लेक्चर दिवपाची गरज आसा. आमी आयज कलेक्टराक आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगपाक आयले की फुडें घटना घडच्या पयलीं खंय तरी आमी सादर रावचे आनी तेचेर एक्शन घेवची. कितें जाल्या उपरांत कितले एक्शन घेतले जाल्यार आमकां कांय उपयोग पडना तेजो. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजेर एक खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावची आनी हो आतंकवाद थांबोवचो. जय श्री. विषय खूप गंभीर आसा आनी ह्या दृश्टीन सगळ्यांक विचार करपाक जाय की आमच्या हांगासर गोंयान गेल्या फावट जी म्हापसा डकैती जाली थंय सुद्दां जे डकैती करपी आसले ते बांगलादेशाक पावले. म्हणजे हांगा बांगलादेशी, रोहिंग्या हे सगळे हांगा पावपाक लागले. दुसरे हे सगळे एज्युकेटेड सिस्टम अशा तरेन वापरले वता. हालींच एक पिक्चर आयला बारामुल्ला, हातूंत तर भुरग्यांक कशें वापरतात आनी कशें टेरर ऑर्गनायझेशन शेवटी मायंड वॉश करून, ब्रेन वॉश करून वापरले वता हे क्लियर दाखयला. त्यामुळे हातूंतल्यान संभवता म्हणजे आमकां अशें दिसता की अशा तरेन हे वापर करून भुरग्यांक एप्रोच करून तांकां अशा तरेन फाल्यां कसलेय एक्टिविटीक वापरलो वचत आनी हाचे खातीर एक गोंडस नांव दिलें वतलें. आमी स्ट्रेस मॅनेजमेंट करता, तुमचे रिलॅक्स करता, तुमच्या हेल्था विशीं सांगता, जाल्यार हाचो प्रशासन, शासन, पोलीस यंत्रणा आनी तशेंच एज्युकेशन डिपार्टमेंट थंय आमी कॉन्टॅक्ट केला. त्या सगळ्यांनी हाची दखल घेवची. अशे एक्टिविटी जावंक जायना. फाल्यां वास्को जाले मागीर थंय ताचेर एक्शन जाली, मागीर प्रिंसिपलाचेर एक्शन जाली. सो प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. गोंयान सगळेच आता वास्कोय आता ही डकैतीची घटना घडल्या. फाल्यां तेच आसले तेच आमकां खबर ना हो सगळो विशय कितें आसा तो. पूण लोकांक हातूंतल्यान संभवता एक धोको निर्माण जाला. सेफ्टी आनी सेक्युरिटी हो फर्स्ट विशय आसा. त्यामुळे आमी ह्या विशय भुरग्यां पासून सगळ्यांनी आणि गोंयच्या लोकांकूय अपील करता की अशा घटनेत सतर्क रावात.
फक्त शासन प्रशासन नाही तर प्रत्येक नागरिकाचे हे कर्तव्य असं की आपल्या सेफ्टी सिक्युरिटी खातीर, कारण आज देश एका अशा स्थितीन वता की बॉम्बे दिल्ली ब्लास्ट झाले, सगळीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी आज अरेस्ट जायत आसा, टेररिस्ट हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटींचे सगळे यंत्रणा जे आसा ते उघड जायत आसा, त्यामुळे आम्ही सतर्क रावपाक जाय. गोवा हो टुरिस्ट भाग आसा आणि आता टुरिस्ट सीझन आसा टुरिझमाचो, त्यामुळे कोण कितें घडत ह्या घातपाताच्यो घटना ह्या सगळ्या विशयी आम्ही कलेक्टराकडे कॉन्टॅक्ट केला आणि आम्ही मागता जनतेनं ह्या विशयी सतर्क रावचे. ह्यो गरजेचो. पूण ही जी संघटना आहा पळय ती आतां खंय टेररिस्ट हेका गव्हर्नमेंट एक सांगता की आमच्या पार्लमेंटान एक विषय आयलो ह्याच्याविषयी. तेजस्वी सूर्या जे MP आसा त्यांच्यानी पार्लमेंटान ह्याच्यावर डिमांड केली की ह्या संघटनेक बॅन येवचो म्हणून. त्याच्या पयलीं सुद्धा एक जमियत हे त्याच्यावर सुद्धा बॅन आसा. आणि तुका एक ऍक्टिव्हिटी सांगता, 2 वर्सां पयलीं वास्को हांगासर एका स्कुलान हेच स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन यांच्यानी एक थंय अशाच प्रकारचो प्रोग्राम अरेंज केल्लो, मस्जिद दर्शन म्हणून. सो थंयल्या बऱ्याचशा भुरग्यांक ते हिंदू मेजर हिंदूच भुरगीं आशिल्ली तांकां स्कुलान त्या मस्जिदीन व्हेली. थंय त्या हिंदू चलयांका ती बुरखा कसो बांदप, हिंदू भुरगे आसा तेंच्या कडेन नमाज करून घेतली, तो वजो करून घेतले. खरें तर आता कशें की हिंदू भुरगे आसा तांकां काय हे सगळे गोष्टी खबर ना. सरान सांगला म्हटल्यार तेजेर सगळे ऍक्टिव्हिटी सहभागी झाले. परंतु एक प्रकारे शिव कशा की प्रत्येकाचो राईट आसा, प्रत्येकान हे सगळ्या गोष्टी अशा प्रकारे सुरू जाता. आणि कन्वर्जन आमच्याकडे ऍक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. ते ल्हान वयार जर अशा प्रकारचे जर तांकां आमी हे सुरू केले जाल्यार तांकां फुडें कशेंय मेळटलें न्ही. सो ह्या दृश्टीन हे खूप गंभीर आसा. सरकारान याची त्वरित दखल घेवची अशा प्रकारची मागणी आम्हाला. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कितें अप्लाय केला हय, आमी एज्युकेशन आपण ते डायरेक्ट प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनात वयता आणि युथ भुरगे आसा 30-35 वर्गाचे भुरगे आसा ते वचून हे एप्लिकेशन प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनात दिवता आणि डिमांड करता की आमकां लेक्चर घेवपाक टायम दिता. खंयच्याय स्कुलांनी तेंच्यांनी हें केला? जे स्कुलाचें आमी नांव ओपनली करिना, लोकांनी चालू केला. एप्लिकेशन आमच्या स्कुला कडल्यानूच मेळिल्लें आसा आमकां. कितले स्कुलांक हें केलां तुमी अप्रूव्ह केलां? ना ते आतां जस्ट स्टार्ट जाला ते 15 तारखेच्यान आणि लेटरां दिवपाक. कितल्या स्कुलांनी परमिशन दिला त्यांनी सांगला की आम्ही अशा प्रकारचे इन्क्वायरी करता, खंयच्या खंयच्या स्कुलांनी पावला आणि सगळ्या स्कुलांक आम्ही सांगता. म्हणजे आम्ही हायर सेकंडरी आणि दोन्ही लेवलाक दोन्ही डायरेक्टरांक वचून मेळ्ळे. त्यांच्यानी सांगला की आमचे जे ऑथॉरिटीज आसा किंवा आमची सिस्टम आसा त्या प्रमाणे आम्ही सगळ्या स्कुलांपर्यंत मेसेज पावयता. पूण तांकां कोणेच एप्रोच करूंक ना. तांच्यांनी आपण ते स्वता हे चल्ला एक्टिविटी. आमी ते इन्क्वायर करपाक गेले प्लस हायर ऑथॉरिटीक इमिजिएटली इन्फॉर्म करपाक की हे एक्टिविटी जर तांचे कडेन इन्फॉर्मेशन जाल्यार ना जाल्यार तुमी एक्शन घेवपाक जाय. सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम सर्क्युलर ऑर सम एक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.